देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 22-20 बोर्ड 19-31. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षुची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें किड्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाले बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजी कुशीन घाल. ह्या फुडें बावात नासलेलो जावं नाका पूण बावार दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलय म्हूण तुवें बावार दवरलोय. पळय नासतना बावार दवरता ती खरेंच सुभागी. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी बावार दवरचे खातीर आनी बावार दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ जुआंव एका समुदायाची खबर आपल्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. शिसांचो समुदाय जेजूच्या मरणा उपरांत जुदेवांच्या भिरांतीन दारां बंद करून आसले. ह्या समुदायाक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भेट कोत्ता आनी तांकां एक व्हडलें देणें दिता, शांती तुमकां. ह्या समुदायाक जेजू आपले हात आनी आपली कूस दाखयता. त्या दिसा सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. दोंडदुताच्या इतिहासांत आनी एक समुदाय दिसता. हो समुदाय व्हड आनी शिसांचे वावराक, गोवायकेक आनी शिकवणेक लागून घडून आयलो. हो समुदाय जेजूची पाटलांवदार. त्या समुदायाक 2 मुखेल भाग आसले. ते शिकवण घेताले म्हणगे जेजून आपणाक कितें शिकयलां आनी पवित्र आत्म्यान कितें थीर केलां तें शीस लोकांक शिकयताले. दुसरे सुवातेर उंड्याचे मोडणेंत वांटो घेताले. तांचें सगळें विस्मिता आनी खुणां जातालीं. व्हड विस्मिता तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येतालीं. तीं एकवटान जियेतालीं, सगळे बागा दवरतालीं, एकामेकाचे गरजेक पावतालीं, एका मोनाची आनी एका काळजाची आसलीं. तांचे भितर खुशालकाय दिसताली आनी ती देवाक वाखाणटाली. ती लोकांक मानवताली आनी देव तांची संख्या वाडयतालो. आतां आमच्या समुदायाक बागेवंत पेद्रू सांगता, खुशाल रावात. तुमी सोम्याक पळोवंक ना पूण तुमी भावात दवरतात. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. देखून